Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाचं सामर्थ्य, जेजू ख्रिस्ताचा मोग आणि पवित्र आत्म्याची कडसाण आमचे भितर सदाकाळ राहो. कित्याक तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळतो, तो आमकां जीव दिता. हालेलुया. ताची उपस्थिती म्हजेंत आसा, ताची उपस्थिती म्हजेंत आसा. आनी तो म्हाका बळ दिता, आनी तो म्हाका बळ दिता, तो म्हाका बळ दिता. आनी तेचे वरवीं म्हाका कितेंय करूंक जाता, कितेंय करूंक जाता. आमचे दोनूय हात वयर उबारया. त्या देवास आमकां आसात, त्या देवाक कितेंय करूंक जाता. आमी त्या देवास आमकां आसा, त्या देवास आमकां कितेंय करूंक जाता. Liebe udrabu sikit ramastuku इंद्रभू हासा खटाला बालांतर. आमचे दोन्ही हात वयर उबारून देव वाखाणूया, आमचे दोळे बंद करी आनी देव वाखाणूया. लेबे झुकून थोनू मोन खाता लाबू सेकित्रे सेकित रोबू सेकित त्रामास्तुकू तो रोबू सेकित्रे. हांव त्या देवाच्या सामकार आसा. सो ती म्हाका वाटकयता. लेबेन दोन मोना खाता राबूसे इंद्रबू जेके तेरे बेरे 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 शाकात लाबू त्रमोजेके तेरे बेरे बेरे इल्लाबू जेके त्रामोस्तेके स्नामोस्तेके द्रोबूजेके तेरे बेरे इंद्रबू द्रबू द्रबू द्रबासा कटाला ब्ला ब्ला. सामर्थ्यशाली देव माझे भितर आसा. ए द्रबू जेके त्रामोस्ते त्रामोस्तेके द्रोमून द्रमांचा एंद्लोबू जेके तांद्रबूसा पापा हा शोको ठोरो बरोबर. देवाचे सामर्थ्य, देवाचो मोग ह्या बात्रू मोजे म्हजे भितर आसा आनी हांव वाडटा तेचो मोग घेवंक. लाबा देरी मेने के देरी बेसोको थोनो मोनो इद्रबूजा ताला बाला बाला बाला. देवाचे सामर्थ्य, देवाचो मोग म्हजे भितर आसा. रेबे देने मेने खेते रेबे तो नासला जाल्यार हांव कांयच ना. दावीद राजा म्हणटा, देवा म्हज्या लागसून पवित्र आत्मा काडून घेयनाका. लाबान देरी बेरी बेरी. कित्याक दावीद राजाक जाण आसले जे वेळार पवित्र आत्मो तेच्या लागसून काडून व्हरतलो, त्या वेळार तो जीव आसूनय मेल्या भाशेन रावतलो. लेबे जोखून थोनू मोनो सखट्याला बालान थानामू इंद्रबूद्र बाद्र जेके थांद्र बासा ओहो शाकट्याला ब्ला 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 ब्ला. देवाचे सामर्थ्य, सामर्थ्य म्हजी थंय आसा. राबा दे दे हांव वाडटा तेच्या सामर्थ्यान. रेबे दोन मोनो काताला वासे हांव वाडटा तेच्या गिन्यान. लाबोजे केंद्र आमास्ते केंद्र इंद्र बरो कांत्र माद्रसे हांव वाडटा 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 तेच्या गिन्यानान. ओ शेला बला बला बला. ओ सिखे त्रोबू त्रोबू त्रोबू. ओ शाला ब्ला ब्ला ब्ला. ओ शकात लोबो. ओ सखात लाबोन त्रोबोजे. ओ शिक्यात लाबोन. ओ हालेलुया हालेलुया. ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळीं जाणां म्हणात, जेजू हांव वाडटा तुजें सामर्थ्यान. जेजू हांव वाडटा तुज्या सामर्थ्यान. हालेलुया. जेजू हांव वाडटा तुज्या सामर्थ्यान. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबेन जेजूच्या सामर्थ्यान वाडणें चड गरजेचें बाबा. जेजूचें जर सामर्थ्य ना, तेची जर सामर्थ्य तुमचेर ना जाल्यार तूं केन्ना वाडो जायना. प्रेज द लॉर्ड. तेचें सामर्थ्य म्हटल्यार उदक. तेचें सामर्थ्य म्हटल्यार एखेरीच भाशेन सामर्थ्य दितले, आमकां ताकदीन भरतले तें उतर. मोगाचें म्हण तें जर आमचे भितर ना तर तुमी सामर्थ्यान भरच्यात ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेचें सामर्थ्य नासणें गरजेचें. तेचें सामर्थ्य नासणें गरजेचें. हय, तेचें सामर्थ्य म्हाका उखलून धरता. हांव ताच्या सामर्थ्यान भरता. हांव ताच्या सामर्थ्यान भरता. रोबोचे घेतला ह्या वेळार म्हाका सामर्थ्य ते देवाचें. आमचे कुडीचे रेबे देने मेने खेते रेबे सू ओशा काठाला मांदा खात्रे तेजें सामर्थ्य सामर्थ्य. हय हांव
त्याच्या सामर्थ्यान माझी जिवीत सारता, हांव त्याच्या सामर्थ्यान माझी जिवीत सारता. लोबोंत रेबे झेरे बेबे उजा काटाला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Acts chapter 3 धर्मयुद्धांचो तिसरो एपिसोड. किरीज भाशेन ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्याक घेवन चलता आनी पवित्र आत्मो आमच्या हातीक घेवन चलता, आमकां घट्ट धरता, आमकां सांबाळता. आनी आजचो मोगाच्या 147 days मोगाच्या बाबेन खरी हीच भाशेन पवित्र आत्मो आमकां घट्ट धरता. हालेलुया. आनी आयज आमी पळयात आमची जर्नी 47 दिसा फाटल्यान सुरू जाल्ली. तो म्हटल्यार पवित्र आत्म्याचे धाकटुले बिये सांगता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयज तेचे सामर्थ्यशाली झाड जातले आनी 100% ज्या वेळार ह्या रिट्रीटचो एंड जातलो तुमी सामर्थ्यान भरतले. तुमी बसतना, उठ्ठाना, चलतना, खाताना, पियेतना पवित्र आत्म्याचे सामर्थ्य महसूस करतात. कित्याक तुमी 47 days पवित्र आत्म्या सांगताक चलतात आनी वय जायते दीस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो मोगाच्या बाबायनानो Acts chapter 3 verse 1 काल आमी सांगले भाशेन पेद्रू आनी जुवा एकदां सांजेच्या 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक तुमकां सांगला मोगाच्या बाबायनानो ते देव मंदिर म्हटल्यार एक व्हडलें देव मंदिर जशें शलोमोन राजान बांदलेलें त्या भाशेन तेच मंदिर बाबा, त्या भाशेन न्हू तेच मंदिर ते बाबा. आनी दुसऱ्या ओवीन आमकां सजमता एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरान भितर सरतले लागीं तांणी भीक मागच्या दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटा त्या दारवटाशी दवरताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयले सुवातेर पेद्रू आनी जुवा 3 वाजता मागणे करूंक वयताले आनी मागणी करूंक वयता आसतना तेका एक काल सांगल्या भाशेन जल्माचो भिकारी म्हटल्यार तेजी सगळी कंडिशन तुमी जाणा, तेजे खाणे पिणे सगळ्या जाग्यार आसतले. तो दुसऱ्याचेर डिपेंड आसतलो न्हू. ते सगळें जिवीत दुसऱ्याचेर असल्या त्या मनशाक भिकेक मागोंक दारवट्याशी बसयताले. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते दारवटी म्हटल्यार कितें सुंदर ब्युटिफूल गेट. हेब्रू भाशेन याफेशा म्हटल्यार सोबीत सुंदर ती गेट. ज्या वेळार मोगाच्या बाबायनानो स्टार्टींग जेन्ना ती गेट आसली ते गेटीक मोगाच्या बाबायनानो गिफ्ट ऑफ वेल्दी म्हणटाले, संपत्तीचे दार म्हणटाले, गिरेस्कायेचे दार म्हणटाले. तिची जी हायट आसा न्हू, तिची जी हायट आसली न्हू त्या गेटीची ती म्हटल्यार तुमकां सांगल्या भाशेन 50 हात उंच आसली आनी 40 हात लांब आसली. आनी त्या गेटीक सारके कवरींग गोल्ड केलेले, सिल्वर एंड गोल्डान ती गेट कवर केलेली. जस्ट आमी आतां पळयात तुमी लांब चिंतू नाका, तुमच्या घरा सामकार एक गेट आसा, ओके, ती गेट कशी आसतली, लोखंडाची आसतली न्हू, वार्निंग कसली आसतली. त्या गेटीक आमी कितें करता, गन्स पकडची न्हू म्हणून, म्हटल्यार खराब जावची म्हणून आमी तेका कितें करता, कलर काडटा न्हू, ओके, कलर काडटा. आनी ते कलर काडल्या उपरांत तेका पुरें आमी कोटींग करता न्हू, म्हटल्यार ते गन्स अशें न्हू. त्याच भाशेन गेट बरी दिसोंक जाय म्हणून कोण मनीस कलर करता. पूण ह्या गेटीक मोगाच्या बाबायनानो गोल्ड आनी सिल्वरची कोटींग आसली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेका पुऱ्यांची गेट आसले, ते व्हडले 50 हात लांब. पळयात तुमी कितके लांब, पळयात गेट 50 हात लांब, 40 हात लांब आनी 50 हात उंच, इतली व्हडली गेट. आनी ते सगळे गेट गोल्डाचे आनी सिल्वराचे आसले. आनी ते शलोमोनाचे जो दरवाजे आसले, देव मंदिर आसलें न्हू, तेका 9 डोर आसले, एकूच डोर नासलो, अशी 7. पूण सगळ्यान मेन गेट तेका अशा भाशेन ते केलेले. आनी ते इतले ब्युटिफूल आर्ट केलेले मोगाच्या बाबायन, इतले ब्युटिफूल आर्ट देखून तेका ब्युटिफूल गेट म्हणटाले. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. आणि मंदिराचे गेट असले, मंदिर भितर रावले, पूण तेचे जे भायरची एंट्री असता ते गेटीनूच मोगाच्या बाबायने गेटीच्या पवित्र पुस्तक पळयात कितें म्हणटा त्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सरशी ताका दवरताले. म्हटल्यार ते दार तेंचे एंट्रन्स दार असले आनी त्या दारा सरशी ताका दवरताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या दारा सरशीच ताका दवरताले. कित्याक दर एका भिकाऱ्याक पळयात तुका आमी पळयल्या न्हू, आमची फेस्तां आसता वा आमची इगर्जेन वयता त्या वेळार खंयचोय भिकारी मोगाच्या बाबायन फाटल्या वाटेक रावना, तो फ्रंटाक आसता. तुवें नोट कर, इगर्जेच्या चर्चच्या दाराच्या सामकारूच बसतात ते. सॉरी, इगर्जेच्या वा दाराच्या सामकारूच बसतात मोगाच्या बाबाय. कित्याक ते इगर्जेच्या आनी दाराच्या सामकार बसतात? कित्याक तुजी एंट्रन्स आसा त्या वेळारूच तेंचे हात भायर येतात. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं गेटीनसून भायर पडटा त्याच वेळार तेंचे हात परतून भायर येतात. सो कितें सांगोचें, मनीस येता वयता त्या एंट्रेक मोगाच्या बाबायनान भिकारी बसतालो. प्रेज द लॉर्ड. आनी भिकाऱ्याक दवरताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते एक मंदिर न्हू, एक नावादीक मंदिर असलें, एक फेमस मंदिर असलें. कित्याक ते शलोमोन राजान बांदलेलें, दावीद राजाच्या पुतान बांदलेलें. आनी खिरीच भाशेन आयज तुमकां हांवें सांगलां, ज्या वेळार 1025ची मिटींग आसली तांकां कशा भाशेन ते आतां तेचो गेटीचो म्हणटा ते जेरुजलेम शाराचो वा जेरुजलेम मंदिराचो कशें कितें फुडें आसा ते हांवें सगळें तुमकां 1025च्या प्रेयरान सांगलां. ओके, हांव थंय वचना आतां. आनी ह्या मंदिरान मोगाच्या बाबान चड लोकांक धूप जाली येताली. तुमकां जाणा, एक फेस असलें जाल्यार वाती घेवन बसतात, एक फेस असलें जाल्यार एक वेगवेगळें सामान घेवन बसतात, एक फेस असलें जाल्यार वेगवेगळे कोल्ड ड्रिंक आयस्क्रीम भायर घेवन बसतात न्हू, फुगे बलून्स न्हू, अशें आमी तुवें पळयलां. मोगाच्या बाबायना न्हू हें गेट इतकें ब्युटिफूल असलें, इतलें ब्युटिफूल असलें. आनी त्याच गेटीच्या भायर ते भिकारीक आसलो. आतां तिसरी लायन इम्पॉर्टंट बाबा. पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिराच्या भितर सरतना ते पळोवन ताचे लागीं भीक मारली. प्रेज द लॉर्ड. सो त्या भिकाऱ्याचें काम आसलें भीक मागोवचें. सो पेद्रू आनी जुवांव त्या मंदिराच्या भितर सरतात. तेच तेका कोण तो खबर ना, पेद्रू कोण तो खबर ना, जुवांव कोण तो खबर ना. आयज म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगता, तुमी दुसऱ्यांका कोण ती खबर ना, तुमी कितें ती खबर ना, पूण थोड्या दिसान म्हाका तुमकां सगळीं जाणां वळखतलीं. कित्याक तुमचे भितर देवाचें सामर्थ्यशाली राज आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमचे भितर देवाचें राज आसा. तुमी कोण ती वळखनात ना, पूण ज्या वेळार तुमचेर सामर्थ्य येता त्या वेळार तुमच्या मदें कोण आसा ती वळखतात. आमेन. तशेंच मोगाच्या बाबायन पेद्रूक आनी जुवांवाक पळोवन ते भीक मागली आनी भिकाऱ्याक खबर ना हें कोण तें. प्रेज द लॉर्ड. पेद्रून आनी जुवांवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हटलें. प्रेज द लॉर्ड. पेद्रून आनी जुवांवान ज्या वेळार भीक मागले त्या वेळार पेद्रू आनी जुवांवान ताचे लागीं पळयलें. आनी चवथी लायन म्हणटा आमकां पळय. कितें म्हणटा? आमकां पळय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सदांच मोगाच्या बाबायनान आमी बायबल वाचता न्हू बारीक बारीक उतरां वाचूंक जाय. कित्याक अशें म्हटलां पेद्रून? आमकां पळय. प्रेज द लॉर्ड. आमकां पळय. कित्याक तुका पळय? मोगाच्या बाबायनान पेद्रूक जाणा आसलें म्हजो उपकार एक पालावतलो उपकार, पूण म्हजे भितर आसलेलो उपकार एक उज्याचो लासतो उपकार आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते एका लासत्या उज्यान लासतल्या उपकाराक घेवन चलताले आनी तेचें नांव आसा जेजू क्रिस्त. आनी तेंच्या तोंडाचेर पेद्रूचो रुखामो नासलो, पेद्रूच्या तोंडाचेर पेद्रूचो रुखामो नासलो, जुवांवाच्या तोंडाचेर जुवांवाचो रुखामो नासलो, पूण तांच्या तोंडाचेर जेजू क्रिस्ताचो रुखामो आसलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पेद्रून म्हटलें आमकां पळय.
तेचे लागीं पयलें. प्रेज द लॉर्ड. भिकाऱ्याचें इंटेंशन पळया, भीक मागोवचें. देवाचें इंटेंशन पळया, ताका हिलींग करचें. आमेन. अशेंच जाता आमचे लागीं. आमचें इंटेंशन मोगाच्या भाव भयणांनो वेगळें आसता, पूण देवाचें प्लॅन तेचे परस अदीक आसता. आमेन. तुजें विचार करची शक्ती सरता, पूण देवाची विचार करची शक्ती चालूच रावता. पवित्र पुस्तक सांगता देवान तुजे पासून हर एक केलेलो प्लॅन देव बरो करता. प्रेज द लॉर्ड. देवान तेच्या पासून तुका संवसारांत हाडला. तो भिकारी सद्याच्या मायंडान सकाळी उठून येयला आसतलो, ह्या इंटेंशनान येयला आसतलो, म्हाका सदांच भीक गावतली, तशी आजूय भीक गावतली आनी तीच भीक घेवन हांव चलतलो, खोशी जातलो. आज कोणी तरी म्हाका जेवंक मेवल्या इतलें पुरो, म्हाका खांक मेवल्या इतलें पुरो, इतली भीक म्हाका आसली. भिकाऱ्याचें आनीक कितें चिंतप आसतलें? भिकाऱ्याचें चिंतप भिकारे भाशेन आसता. प्रेज द लॉर्ड. भिकाऱ्याचें चिंतप केन्ना राजा भाशेन आसना. प्रेज द लॉर्ड. भिकाऱ्याचें चिंतप केन्ना राजा भाशेन रावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. भिकाऱ्याचें चिंतप भिकारी भाशेनच आसता. हालेलुया. भिकारी केन्ना चिंतना आपूण राजा जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी डिक्लेअर करता आमी भिकारी ना आसा, आमी एका राजाची भुरगीं आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी ताचे लागीं कितें तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन ताचे वाटेक पळोवंक लागलो. ज्या वेळार पेद्रून म्हटलें म्हाका पळय, मोगाच्या भाव भयणांनो, तिणें ताका पळयलें आनी थंयच ताका सगळें मेवलें. आमेन. पेद्रूची जी नजर आसली ना ती सर्वेस्पर देवाची नजर आसली. प्रेज द लॉर्ड. भिकाऱ्यान ताच्या दोळ्याक पळयलें, थंय ताका जेजू दिसलो आनी थंय एक वर्ड आसा पळयात. पेद्रून ताका म्हटलें म्हजे लागीं रुपे येना आनी भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुमकां दिता. नाजरेत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलोवंक लाग. कितें म्हटलें? म्हजे लागीं रुपे ना आनी भांगारूय ना. कित्याक गा म्हटलें पेद्रून? कित्याक म्हटलें पेद्रून? ज्या वेळार ते गेटीक पळयल्या जाल्यार ती गेट भांगाराची आसली, ती भांगारान भरलेली आसली, पूण तेच्या भायर भिकारी आसलो. आमेन. आमच्या लायफान जाता आमी जिवितान मोगाच्या भावेन आमकां हर एक मनीस एक तुमकां सांगूंक जायना, म्हाका हर एक मनीस मोगाच्या बाबयनानू एक आपल्या वडविकेन एक गिरेस्तकायेन चल्ला. भयणू अशी भीक घालूं नाका मागोवंक जाय. भिकाऱ्याक अशी भीक घालात तेणी ती भीक घातल्या उपरांत राजा जावंक जाय. आमेन. आनी पेद्रून आनी जुआवान हेच केलें. पेद्रून आनी जुआवान मोगाच्या भावेनान भिकाऱ्याक अशी भीक घातली, तो भिकारी केन्ना भिकारी रावंक ना. त्या दिसा पासून मोगाच्या भावेनान तो उबो रावलो. कित्याक पळयात, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता. नाजारेत जी क्रिस्ताच्या नांवान फिनिश त्या नांवान